वास्को देस्तेरो वाड्यावेली 85 घरां 15 एप्रिलाक आनी बायणा दर्यावेळेवेली 205 घरां 16 एप्रिलाक मोडपाची थारला। ह्या दोनूय वाठारांतल्या घरांच्या लायटींची कनेक्शनां सोमारा काढली। बायणातल्या फामिलीक साल्वार करूंक प्रदेश काँग्रेस आनी कर्नाटकांतलो आमदारय मदीं पडला। थंयचे 205 फामिलींची दुसरे कडेन पयली वेवस्था करची, उपरांत बांदकामां मोडची म्हण तांणी नेट धरला। बायणा दर्यावेळेवेली 205 घरां खाली करूंक तांकां दिल्ली 48 वरांची मुजत सोमारा सोंपली। सोमारा ह्या घरांची लायटीची कनेक्शनां काढली। देस्तेरो वाड्यावेले घरांची लायटीची कनेक्शनां काडल्यात। ही बांदकामां 15 आनी 16 एप्रिलाक मोडटले म्हूण उपजिल्लोधिकारी गौरीश संकवाळकरान मिडियाक सांगले। मात ही गजाल तो कॅमेराचेर उलयना। दुसरे वटेन बायणाच्या लोकांची पुनर्वसणूक करनासतना सरकारान बांदकामां मोडपाचो यत्न केल्यार लोक ओगी रावचे ना, आपुणूय लोकां बरोबर आसतलो म्हूण कर्नाटकाचो आमदार A.S. पाटील बायणाच्या फामिली बरोबर रावला। I am not going to leave Goa unless and until this government gives the rehabilitation package at any cost. If forcefully, if they want to evacuate these people, I am going to protest that. If they want to arrest me, let them arrest me. If they arrest me, then things will go wrong. काँग्रेस खंय बायणाची बांदकामां मोडपाचें प्रकरण कोर्टान व्हरतली। I am taking this matter to the court. Yeah, this our Goan fishermen who are on the streets. I'll take it to the court. देस्तेरवाडो आनी बायणाची घरां 15 आनी 16 तारखेर जमीन दोस्त करतले म्हूण सरकारी सुत्रां उलोवन दाखयतात। मात कॅमेराचेर कोणूच येना। कारवायेचे निमणे नेमके कितें जातले ते बुधवार आनी बेरेस्तारूच सांगतलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। फुडले 2 म्हयने दाबोळेचो विमानतळ दिसाक फक्त 39 फ्लायटी हाताळटलो। रनवेच्या रिकार्पेटिंगाच्या कामाक लागून विमानतळ 8 वरां उक्तो उरतलो। रनवेच्या दुसऱ्या टप्प्यातले काम 15 एप्रिल सावन सुरू जाता। हाचे पयलीं केल्ल्या रिकार्पेटिंगा वेळार नौदळान 6 वरां विमानतळ उक्तो दवरिल्लो। मात रक्षा मंत्री पर्रीकारान ह्या फावट मध्यस्थी केल्ल्यान नौदळान आनीक 2 वरां वाडोवन दिल्या। दाबोळे विमानतळाचो रनवे सारको करपाचें काम 15 एप्रिला सावन 2 म्हयने चलतले। ह्या दिसांनी विमानतळ फक्त 8 वरां चलतलो आनी दिसाक फक्त 39 फ्लायटी हाताळटलो। सामान्य परिस्थितीत दाबोळे दिसाक 52 फ्लायटी हाताळटा। पयल्या टप्प्यात रनवे कार्पेटिंगा वेळार नौदळान विमानतळ प्राधिकरणाक दिसाक फ्लायटींग खातीर फक्त 6 वरांचो वेळ दिलो। हे फावट रक्षा मंत्री पर्रीकारान मध्यस्थी करून 2 वरां वाडोवन घेतली। उसका कनेक्शन ठीक नहीं था रनवे का, इसी के बारे में तो रक्षा मंत्री जी भी एक बार नावी से बात भी किया था। बहुत पहले से प्लान कर रहा था, इसको रनवे ठीक करना है, उसको रिकारपेट करना है। ये मानसून भी आने वाला जून में, इसका पहले हमने सोचा था जो भी वर्क है टेकअप करके वो 2 महीने में ख़त्म करेंगे। पहले हमको कहा था 6 घंटे दे देंगे ऑपरेशन के लिए। हमने रिक्वेस्ट किया था, मंत्री जी भी नावी को इंस्ट्रक्शन दिया था 6 घंटा से काम नहीं चलेगा, 8 घंटा कर दो। कंट्रैक्ट से को भी बुला के बात किया, उससे बुला के 8 घंटा रनवे देने के लिए राजी हो गया। रनवे सारको केल्या उपरांत दाबोळे विमानतळ आनीक बरी सर्व्हिस दिवंक शकतलो म्हूण दाबोळे विमानतळाचो संचालक सांगता। रिकार्पेटिंगाच्या कामाक लागून फ्लायटींचे वेळ बदलतले। बदलिल्ल्या वेळाविशीं प्रवाशांनी विमानतळ अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधचो म्हूण फ्लायट ऑपरेटरांनी कळयला। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। घेऊया एक विराम।